स्पीकर सर, उत्तर कंप्युटर प्रिंटर प्रमाणे. स्पीकर सर, म्हाका जे उत्तर दिला ताच्या वयल्यान उत्तर हांव एप्रिशिएट खुबश्यो गोष्टी हे केला, पण आमच्या बिचोलेन नमाज घर म्हणून आसा आनी पांडव केव आसा लामगांव, हाचेर कांयच डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना. नमाज घर आसा हे आर्किओलॉजीन ऑलरेडी हे केल्लें आसा, पण सद्या जर पळयशी जाल्यार ताचो रस्तो सुद्दां ब्लॉक केल्लो आसा आनी गव्हर्मेंटान फक्त आर्किओलॉजीन ताचें सगळें आसा. तशेंच पांडव के थोडें ब्युटिफिकेशन केलां, पण ताचें कांयच हें ना. सो तें एक म्हाका आन्सर जाय. दुसरें, एका त्यांनी क्वेश्चनान आन्सर केला की साळ आनी धुमाशे बार धुमाशे हिंटरलँड टुरिजम करतले. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय, साळान करतले की धुमाशा करतले, कित्याक हे दोन डिफरंट गांव, कितें त्याच्या मदीं करतले आनी गव्हर्मेंटाचो एक्झॅक्ट प्लॅन कितें आसा हिंटरलँड टुरिजम करपाचो. पीपी मोडाचेर करतले, खंयची जागा आयडेंटिफाय केला, कोण कन्सल्टंट थिंगा अपॉयंट केला, कशें करतले, आनी हो जो साळ आनी धुमाशे हे तांच्यांनी आतांच आयडेंटिफाय केला काय खूब पयलीं केल्ले हाचें म्हाका कळपाक जाय. स्पीकर सर, काल डिमांडा वेळार उलयता आसतना आमी हिंदरलँड टुरिजमान फोकस करूंक लागल्या हें क्लियर सांगिल्लें आसा. लास्ट 100 दिसान वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स पॉलिसीज टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑल्सो, तेंय सांगिल्लें आसा. आज स्पीकर सर जेन्ना उत्तर दिलां, उत्तरान क्लियर सांगिल्लें आसा हाव वी आर गोईंग अबाउट. मये एरियेन ऑलरेडी डेव्हलपमेंट पयल्या फेजान ऑलरेडी करून कंप्लीट जालें. सेकंड फेज आतां घेतली जातली. जे मयेच्या डेव्हलपमेंटांतल्यान वी वील क्रिएट अ ओवरऑल इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड स्टार्ट्स. आतां हिंदरलँड टुरिजम करता आसतना एक स्पॉट घेवच्या पेक्षा वी आर ट्रायंग टू क्रिएट अ सर्कीट. फाल्यां समज मनीस दूधसागर वतलो जाल्यार फक्त दूधसागर वचून येवचो न्हय, जाल्यार सरावंडींग तांबडी सुर्ला बाकीची एरिया फूल कवर करची. इट हॅज टू बी अ होल डे ट्रीप ऑर ही हॅज टू गो अँड स्टे दे फॉर सम टायम. सो ताका प्रिवेलंट कितें जाय, सायडीक कॉटेज जाय, सायडीक करपाक कितें जाय, वॉट आर द एक्टिविटीज ही कॅन डू, वॉट आर द एडवेंचर्स थिंग्स ही कॅन डू, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंबायन्ड वेन वी टॉक अबाउट हिंदरलँड टुरिजम. आतां स्पीकर सर खास करून दोतोरांचो मागला, दोतोराच्या हाज्या प्रमाणे वी आर कमिंग अप विथ स्वदेश दर्शन 2.0 फॉर गोवा. ह्या स्वदेश दर्शन 2.0 फॉर गोवा द फोकस अगेन इज कमिंग ऑन रुरल टुरिजम. हो रुरल टुरिजम सर्कीट घेता आसतना स्पीकर सर वी आर टेकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पर्वरी we are going to Harwale waterfalls, we are going through Diwa ecotourism, we are going and touching Mahe Lake second phase, we are looking at a cultural and spiritual center at Tambdi Sulla, we are also looking at touching upon new proposals which has been identified. आता साळ धुमाशे म्हणटकच स्पीकर सर थंय जेन्ना पयलींच्या आमदारान जेन्ना सांगिल्लें त्या प्रमाणे ओवरऑल आयडेंटिफिकेशन करून काडिल्लें. साळ धुमाशे करता आसतना तांकां बेजीक एम्युनिटीज थंय ना, ज्या जाग्यांचेर आयडेंटिफाय केल्ले ते ब्युटिफिकेशन करचे, देवळा कडेन जावं, लँडस्केपींग जावं, इल्युमिनेशन जावं, हें करपाक घेतिल्लें. आतां आमदारान साळ धुमाशे जावं बाकीचें कितें जावं, लेट इन कम विथ आयडियाज. वी वॉन्ट न्यू आयडियाज, वी न्यू लायक टू हॅव मोर थिंग्स कमिंग देर. आनी समज आमदाराच्या मतीन कितें आसा वीच कॅन सपोर्ट द आयडियाज ऑफ हिंदरलँड टुरिजम, वी वेलकम इट. तें घेवन काम करपाची आमची क्षमता आसा. स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर वी वील बी टेकिंग अ पार्ट ऑफ धुमाशे ऑर साळ. ताका जाय तशें आमी ताचेर घेवया, वीच वील सपोर्ट द इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड टुरिजम इज कन्सर्न. स्पीकर सर, मिनिस्टरान जशें सांगलें आमी सर्क्यूट करपा जाय, एक्झॅक्टली रायट. पण हो जेन्ना सर्कीट करतना आमी सरळ पर्वरीच्यान आमी मये वता, मदीं बिचोले रावता आनी बिचोलेन नमाज घर आणि हे पांडवज केव हांकां खूब व्हडले आर्किओलॉजिकल स्टडीज आसा. आनी इनफॅक्ट हे पांडवज केव गुगलार जर घालशी, नमाज घराक जर गुगलार घालशी जाल्यार 23 lakhs फॉलोवर्स आसा. म्हणजे कितले यूट्यूब बी आसा, इतलो त्याचे अवेरनेस आसा, लोक पळोवंक येता. पूण सद्या थिंगाचो रस्तो ब्लॉक आसा. सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की हे दोनूय पॉयंट हे त्या सर्क्युटान इनवॉल्व करपाचे. ताच्यामुळे कशें जातलें, आमचे जे व्हिजिटींग जे लोक आसा ते थिसरय वतले. स्पीकर सर, पांडव केव जावं जाल्यार दुसरो ताणें सांगलां तें दीस कम इन द कंट्रोल ऑफ ASI. ASIच्या हातूंतल्यान आयिल्ल्या खातीर तांणी काम आयदर घेवचें पडटा ऑर आमी तांच्या कडल्यान तो जागो टेक ओवर करून वी नीड टू स्टार्ट ब्युटिफायींग ऑर इल्युमिनेटींग ऑर वॉट एवर वी नीड टू डू एज फार एज द लोकेशन इज कन्सर्न. ताच्या खातीर कितें प्रोसिजरल एस्पेक्ट्स आसा ASIचे जाल्यार ASI हॅज टू फर्स्ट
put those things in place. Assembly जातकर म्हाका दिसता we can have a meeting with ASI minister आणि we'll try and sort out that issue. As far as circuit goes, speaker sir, ते अशें वचपाक जाय अशें वचपाक जाय तुका तो कितें घेवपाक जाय, we will ensure those things are taken up. दार्शोक already consultant म्हणून घेतिल्लो आसा. We will ask the consultant to sit with the respective MLA, understand what he wants and we will incorporate it. प्लस स्पीकर सर थिंगा एक न्ही व्हाळशें आमचें लेक आसा, ब्युटिफूल स्पॉट आसा, समहाव तो निग्लॅक्ट जाल्लो आसा. केन्ना तरी खूब वर्सां पयलीं थिंगा रिटेनिंग हॉल बी घातलेलें आसा, इतलेंच केल्लें आसा. थंय जर आमी तो ब्युटिफाय करीत आनी बोटींग बी जर सुरू करीत जाल्यार तो इम्पॉर्टन्स वाडटलो. ते रस्त्या मेन रस्त्यावन फक्त 100 मिटर भितर आसा. सो तो इनवॉल्व करपाक तांणी हें करपाचें. स्पीकर सर, मया लेक ऑलरेडी बऱ्या प्रमाणात डेव्हलप करपाक घेतिल्ली आसा. फर्स्ट फेजान बोटिंग एन्सिलरी फॅसिलिटीज सगळ्यो कंप्लीट केल्यो. पार्ट 2 थीम पार्क बाकीचे मोर एडेड फॅसिलिटीज करपाक ऑलरेडी टेंडर करपाक घेतिल्ले आसा. ह्या हातूंतल्यान त्या सर्किटान मये वील स्टार्ट प्लेइंग अ व्हेरी मेजर रोल इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग इको टुरिजम अँड मुव्हिंग इन दॅट लायन. थंय एक्टिविटीज आसतना लेट अस नॉट कीप रेप्लिकेटिंग, लेट अस डू समथींग मोर. बरें कितें करया आनी ताजे खातीर स्पीकर सर हांवें काल डिमांडा वेळार म्हणलां हिंदलँड टुरिजमा बाबतींत जावं बाकीच्या हातूंत जावं वी आर रायट नाव व्हेरी लेस ऑन इन्व्हेंटरी ऑफ लँड्स. थंय लक्ष घालपाची गरज आसा. सो वील नीड टू सी हाव वी कॅन डू इट. एक एश्युरन्स दिवंक शकता हांव आमच्या आमदाराक की ताजे जे विचार आसात ताणें काल डिमांडा मार्फत मागल्या तातूंत आनी कितें समज आसा वी वील आस्क आवर कन्सल्टंट टू टॉक आनी हे सर्कीट जे स्वदेश दर्शन 2.0 घेता तातूंत ते इनकॉर्पोरेट करपाक घेतात. स्पीकर सर, इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करता आसतना मयान जी मया मतदारसंघान जे आनीक ज्यो प्लेसी आसा त्यो डेव्हलप करच्यो अशें हांवें काल म्हाज्या डिमांडान सुद्दां सरकारा कडेन मांडलेलें आसा. हांव विनंती करता ऑनरेबल मिनिस्टराक हे जे हांवें स्पॉट सांगलेले आसा काल तेंचेर प्रामुख्यान विचार करचो आनी कितें स्टेप्स घेतले ते मान्य मंत्र्यान सांगचे. स्पीकर सर, हिंदलँड टुरिजमा खातीर ऑलरेडी मया आमी ऑलरेडी सुरू केलें. रिसेप्शन एंड टिकेटिंग काउंटर्स, पार्किंग, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रेल, कॅफेटेरिया, अदर एन्सिलरी फॅसिलिटीज सुरवात केल्यो. फेज 1 ONMूय फायनलायज केलो टू लूक आफ्टर मेंटेनन्स. पार्ट 2 आतां येता आसतना वी वील बी लुकिंग एट फर्दर एक्टिविटीज वीच वील कन्सिस्ट ऑफ अ थीम पार्क एंड अदर थिंग्स एंड वी आर इन्वायटींग पीपल टू कम एंड बीड. येवन ते करचें ऑन PPP मॉड्यूल म्हणून आमी ऑलरेडी फुडें घेतिल्लें आसा. सो आय थिंक मया गांवाक मॅक्झिमम सपोर्ट मेळटलो इन टर्म्स ऑफ टुरिजम एक्टिविटीज. कित्याक तो सुंदरसो गांव ताजे ते सगळें दवरून किपींग द आयडेंटिटी वी नीड टू डू द थिंग. आमदारान समज कितें काल डिमांडाक घाल्या जाल्यार ते परत आमदारा बसून वील सी वॉट नीड्स टू बी डन.